हाय एवरीवन, हांव बाबी मळीक एज अ वोकेशनल असिस्टंट आस्था सानंद निकेतन स्पेशल स्कूल म्हापसा खोर्ले हांगासर एज अ वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर म्हणून कामाक आसा. सो हांगासर तुमी एग्जिबिशन पळयलां आसतलें हे दिवाळीचे. हे जावन आसा आमच्या भुरग्यांनी केल्ले सगळ्यो पणट्यो पेंटींग, तशें आकाश कंदील, तशें वेगवेगळे आयटम्स आसा. हे आमच्या भुरग्यांनी पेंटींग तशें डेकोरेशन केल्लें आसा. आनी हांगासर जे काकुलो मॉल आसा थंयसर आमी ते एक्जिबीट केल्या. सो आमी 19th आणि 20th ऑफ ऑक्टोबर हे 2 दीस आसतले. आनी वी आर रियली थँकफूल टू द मॅनेजमेंट ऑफ द काकुलो फॉर प्रोवायडींग अस दीस स्पेस फॉर एक्जिबिटींग अवर आयटम्स फॉर सेल. सो दॅट आमच्या भुरग्यांकूय एक एक्सपोजर मेळटलो आनी आमच्या भुरग्यां बद्दल सेन्सिटायझेशन तेंची क्रिएटिविटी ह्या जगा समोर हाडपाक खरेंच काकुलो मॅनेजमेंटान आमकां हेल्प केल्ली आसा. रियली थँकफूल टू दॅम. आयटम कितें केल्ले आसा? आमच्या आयटम पळोवंक तुमी पणट्यो आसात, डिफरंट डिझायनाच्यो पणट्यो आसात. तशेंच शोपीस आयटम्स आसात, डोर हँगिंग्स आसात, तशेंच आकाश कंदील आसा. अशे वेगवेगळे आयटम्स आसा हांगासर. तशेंच भुरग्यां खातीर म्हटल्यार ब्रेसलेट सुद्दां आसा. ते सगळे स्टुडंट्सांनी केल्ले हय, सगळे आमचे स्टुडंट्स वोकेशनल सेक्शनान करताय. आनी हे फर्स्ट इयर केले काय पयलीं केल्ले? हे आतां आमी लास्ट अरावंड 8 to 9 years करीत आसा. पूण फर्स्ट टायम आमी ह्या काकुलो माल येयला. लोकां कडेन मागणी आसा की तेंच्यांनी हांगासर येवन ह्या भुरग्यांनी केल्लेल्या कलेक भाव दिवचो. भाव कशें दितलो म्हटल्यार ते एक्जिबिशनान जे सामान आसा तें घेवन. सो हांव लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन येवन सामान घेवचें हांगासर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.